भारताचो शेजारी आशिल्ल्या नेपाळात राजकीय भूकंप आयला। फाटल्या 2 दिसांच्या नेपाळातल्या जनरेशन झेड आणि तरणाटे मोठ्या संख्येन सरकारा आड रस्त्यार देवल्यात। सुरवातीक सोशल मीडिया सायटींचेर घाल्ली बंदी आणि उपरांत भ्रष्टाचारा आड आंदोलन तीव्र जाल्ल्यान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हांणी पदाचो राजीनामो दिलो। लोकांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची सवय जाल्ली आसा। IIT सारख्या महत्वाच्या प्रकल्पाक येवकार दियात। ओगीच विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करचो न्हय अशें स्पष्ट मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। 100% साक्षरताय आशिल्ल्या गोंयांत तरी शिक्षणा संदर्भातल्या अशा प्रकल्पाक विरोध हो जावपाकूच जायना। भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। आमकां IIT नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोडेच्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध केलो। कोडार वाठारांत IIT आयली जाल्यार रानटी जनावरां ओपा प्रकल्प तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतींक धोको निर्माण जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। हे विशीं वेगवेगळ्या खात्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय लेगीत थळाव्यांनी बसकेंत घेतला। गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आमका नाका अशी घोषणा दीत कुंकळेच्या लोकांनी प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केलो। लोकांचो वाडटो विरोध लक्षात घेवन कुंकळे नगरपालिकेनूय ह्या प्रकल्पा आड थाराव पास केलो। ह्या नादी आमदार युरी आलेमावानूय ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो। कुंकळेच्या गांवांत पयलींच नाका जाल्ली दुयेंसां पातळ्यांत। हो फिश मिल प्रकल्प आयलो जाल्यार ह्या दुयेंसांनी आनीक भर पडटलो। ते भायर सैमाचें लुकसाण तें वेगळें। ताका लागून हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हणून कुंकळेचे लोक सांगतात। मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। भौशीक बांदकाम खात्याचो नव्यानूच ताबो घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आनी राजेंद्र तालक हांचे वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली।
बेकायदेशीर जमीन आदस्पाच्या प्रकरणात ईडीन हणजून वाठारांतल्या एका बांदकाम व्यावसायिकाचे घर आणि कार्यालयाचेर मंगळारा धाड घाली। सकाळी 9 सुमार सुरू केल्ली ही रेड सांजे मेरेन सुरू आशिल्ली। हणजुणा 3 आणि आसगांवां 1 अशी 4 जाग्यांचेर ईडीन धाड घाली। आता ह्या धाडीत ईडीच्या अधिकाऱ्याच्या हाताक कितें लागलें तें मात कळपाक शकलें ना। काँग्रेस हो विश्वासघातकी पक्ष। ताका लागून येता त्या जिल्लो पंचायत आणि गोय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे नात म्हणून दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी सांगलें। सोमारा आतिशी आणि गोमंतक कार्यालयाक भेट दिल्ली त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो। टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिलो। टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्याच तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा। लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय। सरकारान लोकांकडे ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय। सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवपाक जाय। गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हूण गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात। रेडीघाट वाळपय वाठारांत भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत रस्त्यार अचकीत हेडगी गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आनी टेम्पो रस्त्या कुशीक कोसळ्ळो। सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। वाहन चालक विजेंद्र बोहत हो साल्वार जालो। फामाद पर्यटन थळ आशिल्ल्या मोरजे दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात कोयर साचिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। हे जाग्यार जायते पर्यटक तशेंच हेर लोकूय येतात, पूण सगळ्याक कोयर साचिल्ल्यान पर्यटकांचे पांय आता फाटीं वळपाक लागल्या। सरकार हाचेर लक्ष दिवपाक अपेशी थारल्यात असो आरोप थळावे करतात। सरकारान कितेंय तरी पावलां उखलची अशी मागणी जावपाक लागल्या।
दिसान दीस घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. मंगळारा मेंगलोरच्या राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका 40 वर्सां पिरायेच्या बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. सगळेच अपघात वाहनांक लागून जातात अशें ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही बायल खंय आपल्या दुचाकीचेर वताली, पूण अचकीत तिची दुचाकी एका फोंडकुलान पडिल्ल्यान ती थेट उसळून एका धांवत्या लॉरी पोंदा चिड्डयली. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंब्रा महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यात एक इमारत अचकीत कोसळली. या घडणुकेत एका 61 वर्सां पिरायेच्या बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बायल आनी तिची सून दोगांय थंयच्यान चलत वताली खंय. इमारतीचो कांय भाग तांचेर पडिल्ल्यान जाणट्या बायलेक मरण आयलें, जाल्यार तिच्या सुनेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिका लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्या. सोमारा उसरा राती दिल्लीच्या पंजाबी वस्ती वाठारांत एक इमारत कोसळ्ळी. ही इमारत धोकादायक आशिल्ल्यान ती आदींच खाली केल्ली. सोमारा ती अचकीत कोसळून पडली. ही घडणूक घडटना सुरक्षा रक्षकांनी घडणूक थळार धांव घेतली. ही घडणूक घडली तेन्ना थंय कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. मंगळारा भिवांडी ठाणे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक क्लोरीन गळती लागली. एकलो कामगार क्लोरीन गॅस सिलिंडर बसयता आसतना ही घडणूक घडली. हेरांक कळीत करपा खातीर एका कामगारान सायरन वाजोवन तांकां सूचित केलें. ह्या घडणुकेक कांय कामगारांक दुखापतूय जाली. देखून तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. कांय जाणांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिला, जाल्यार कांय जाणांचेर अजुनूय उपचार सुरू आसात अशें कळटा. मंगळारा संजीवनी साखर कारखान्यात एका टँकराक अचकीत उजो लागताच पुणेच्या उजो पालपी दळाच्या जवानान घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेल्डिंग करता आसतना हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. सुदैवान कोणाकूच दुखापत वा जिवीतहानी जावना.
मणिपूर पोलिसांनी घाल्ल्या 3 वेगवेगळ्या धाडीत पोलिसांनी घोळे वखदां तस्करी प्रकरणात 3 अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांकां अटक करून घोळे वखदां आनी सोरो लेगीत जप्त केला। हालींसरा खुबशे तरणाटे घोळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा। दिवचलच्या वाळशी वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। देखून थळावे लोक भयभीत जाल्यात। ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी मागणी संकल्प गार्डन वसणुकेंतल्या लोकांनी केल्या। फाटल्या कांय दिसांच्यान संकल्प गार्डन वसणुकेंत बिबट्याचो वावर आसा। रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडला। ह्या बिबट्यान वाठारांत भोंवपी 4 ते 5 भटक्या सुण्यांक खाल्यात असो अदमास आसा। फोंडेच्या येरादारी पुलिसांनी 14वा रस्तो सुरक्षा सप्तक घडोवन हाडून लोकांमदीं जागृताय करपाचो यत्न केलो। निरीक्षक कृष्ण सेनारी हांच्या मार्गदर्शनाखाला सध्या येरादारी पुलीस फोंड्या आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वचून वाहन चालकांक जागृत करतात। हातूंत हेल्मेट, सीट बेल्ट, बेशिस्त पार्किंग आनी हेर येरादारीचे नेमा विशीं म्हायती दिली। वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर हे येरादारीचे नेम पाळप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांणी हे मोहिमे वरवीं सांगलें। तामिळनाडूत सेगीत पडपी पावसाक लागून शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक साचलां। उदक रस्त्यांचेर साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांची गैरसोय जाल्या। तशेंच घराघरांनी लेगीत उदक घुसलां। सगळे कडेन उदक जाल्ल्यान रस्त्यावेलो कोयर सगळ्याक पसरला। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून आग्राच्या यमुना न्हंयच्या उदकाच्या पातळेंत बरीच वाड जाल्या। हाका लागून ताज महालच्या सरभोंवतणी लेगीत व्हडा प्रमाणात उदक साचलां। हाका लागून प्रवाशांक ताज महाल पळोवपाक वचपाक बंदी घाल्या। तोपरा मेरेन इतलें उदक साचिल्ल्यान पयशिल्ल्यानूच पळोवपा खातीर सध्या परवानगी दिल्या।
शुक्रारा दिसाक 5.2 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. हो भूकंप 45 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या जुंव्यार चड प्रमाणात जाणवलो. ह्या भूकंपान कोणाकूच कसलीच दुखापत जावं ना, तशेंच कसलेच नुकसाण जावंक नाशिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. राज्यात अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडण्यां कासारवर्णे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंचवांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आता रशियेन कॅन्सरा खातीर खासा वाशीन तयार केला. हे वाशीन 100% सुरक्षीत आशिल्ल्याचे दोतोर सांगतात. कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींक हे वाशीन दिव येता अशेंय तांचें म्हणणें. कोविड-19 खातीर वापरिल्ल्या वाशिना सारखेंच हे वाशीन आसतलें. ह्या वाशिनाचो कांयच सायड इफेक्ट नाशिल्ल्याचें दोतोराचें म्हणणें. हरियाणाच्या गुरुग्राम शारात साथीच्या दुयेंसांनी बरीच वाड जाल्ली दिसून येता. आता मेरेन 51 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात, जाल्यार 8 मलेरियाच्यो केसी सापडल्यात. लागसारच्या हॉस्पिटलांनी जायते दुयेंती उपचारा खातीर भरती केल्यात. सरभोंवतणी नितळसाण नाशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत जळारां सांचून रावतात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही ह्या दुयेंसाची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय जर अशीं लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदीं कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या. आदी जाणट्या पिरायेच्या लोकांमदीं ह्या कॅन्सराचो संसर्ग जाणून येतालो, पूण हालीं तरणाट्या भुरग्यांमदीं चड प्रमाणांत दिसून येवपाक लागला. सोरो पियेल्ल्यान, सिगार ओडिल्ल्यान तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्ल्या खाणाक लागून हे कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. तेन्ना दर एकल्यान आपली काळजी घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां.